प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 14वो आविस्वोर वोड 1 ते 12 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 1 to 12। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आणि ताणेन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणले, जोआन बातिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, हे पासत ताचे वरवीं ओचोऱ्यां जाता। तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें कर्तुब सारकें न्हय, अशें जोआन बातिस्तान हेरोदीक सांगलेले देखून हेरोदायस म्हणलोल्या आपले भाव फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोडानूच जोआन बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोनकोणीन घाल्लो। तो ताका जिवीशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जोआवाक प्रवादी म्हूण मानतालो। उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसाक हेरोदायसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसयले। आपल्या आवयचे शिकवणे प्रमाणे तिणें मागलें, एका ताटांत आंगा आनी आतां म्हाका जोआन बातिस्ताचे शीस घालून दी। राजा खोती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागोन आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे बिदेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकोणींत जोआचे शीस कापले। ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली। जोआचे शीस आयले आनी ताणी ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जोआन बातिस्ताचें मरण जाता। भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त येयल्लो जोआन बातिस्ताचो जल्म जाल्लो जेजू पयलीं 6 म्हयन्यां पयलीं। आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त जेन्ना व्हड जाता तो आतां तयारी करता जेजूक आतां देवाचें उतर परगट करूंक। तो सगळी तयारी करता, इस्रायल प्रोजेक्ट तयार करता, तांकां देवाचें बोगसणें मागपाक तो तांकां सांगता, आपल्या पातकांचें बोगसणें मागपाक तो आतां शिकयता। आनी तेच्या उपरांत कितें घडटा भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त हेरोद पादशायक पासून सांगता की तूं जें कितें कोत्ताय तें सारकें न्हय, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय। भाव भयणीनो, कोण तरी एका कोण राजवडकी चलयता ताका कोणाक पदवी आसा सांगपाक, पूण जोआन बातिस्त एक खरो प्रवादी आसलो। तो कोणाक भियेनासलो, तो एका पॉलिटिशियना भाशेन जियेनासलो, कित्याक जो कोण पॉलिटिशियना भाशेन जियेता तो स्वत केन्ना सांगिना, तो बरे भाशेन सांगता। पूण जो कोण खरो प्रवादी आहा, जो कोण देवाचो मनीस आहा, तो सामकें नीट करता। म्हणटच जो कोण हें उतर आयकता ताका दूख भोगता, तो रागाबरीत जाता। भाव भयणीनो, जेन्ना आमी स्वत आयकता, 2 भाशेचो लोक आसता। जो कोण आयकता त्या उतराचेर नियाळ करता, देवाचें बोगसणें मागता आनी आपलें जिवीत बदलून आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता। दुसऱ्या भाशेचो लोक आसा जो जेन्ना कोण तांकां उतर सांगता ती आतां एकदम रागाबरीत जाता, तांकां आतां काबार करूंक सोदतात, तांचें नांव पिड्यार करूंक सोदतात, तांकां जिवेशी मारूंक सोदतात। आनी भाव भयणीनो, अशें घडलें जोआन बातिस्ता बरोबर। जेन्ना जोआन बातिस्तान हेरोद पादशाक सांगलें, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय। आनी भाव भयणीनो, हेरोद पादशाय जोआन बातिस्ताक जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण तो आतां भियेतालो, कोणाक? लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जोआन बातिस्ताक एक प्रवादी म्हणून मानून घेताले। म्हणटच हेरोद पादशाय आनी हेरोदियास दोगांय आतां जोआन बातिस्ताक ताका मरण दिवपाक ताका बोणकोणीन घालता। आनी केशेकी कितें घडटा भाव भयणीनो, ज्या दिसा हेरोद पादशाचो जल्माचो दीस आसलो
ती हेरोदाशी चोली म्हणटा ती फिलीप ताच्या भावाची आनी हेरोदाशी चोली आतां येता नाच कोत्ता आनी हेरोद पातशाह थंय इतलो खुशाल बरीत जाता तो तिका कितें जाय तें म्हणटा हांव तुका दितलो ती वचून आपल्या आवयक सांगता कितें दी आनी त्या वेळार ती म्हणटा म्हाका ह्या वेळार जोआन बातिस्ताची तोकली जाय वचोन तो आपल्या मनशाक धाडटा बुणकुडींत आनी जोआन बातिस्ताची शीस काडटा आनी आतां तो कितें करता त्या ताटान दिवन तो आतां ती चलयेक दिता ती आपल्या मांयक दिता भाव भयणीनो आनी शेकी जोआन बातिस्ताचें मरण जाता भाव भयणीनो हेरोद पातशाह आनी हेरोदियासान दोगांयनी जोआन बातिस्ताक बोणकुडीन घातलो कित्याक तांकां जाय आसलें जोआन बातिस्ताक काबार करपाक आनी आतां शेकी जोआन बातिस्ताचें मरण जालें कित्याक जोआन बातिस्त एक खरो प्रवादी आहलो खरें देवाचो मनीस आहलो तो सोच सांगतालो तो लोकांक आपल्या पातकांचे बोगसणे मागपाक आपले जिवीत बदलपाक तो सांगतालो आयज भाव भयणीनो आमी आमकांच विचारुया खरेपणी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार पूण कितले भाशेन आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी पॉलिटिशियनां भाशेन आमी जेन्ना आमी उतर परगट करता आमी शर्मां दिता आमी फकत सारकें सत्य सांगिना कित्याक आमकां जाय लोकांनी आमकां बरे भाशेन पळोवपाक लोकांक जाय आमी पळोवंक जाय की लोकांनी आमकां बरो बरो मनीस म्हणपाक पूण भाव भयणीनो देव आमकां विटेतलो देव आमकां पयस दवरतलो कित्याक थोड्या दिसांनी जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना फकत जो लोक त्या उतरा प्रमाणे चल्ला आपल्या उतरा प्रमाणे चल्ला ताणें आपलें जिवीत खरें मन पवीत आनी भाग्यवन जिवीत जियेलां खरें सत्य सांगलां तांकांच देव स्वर्ग राज्यांत व्हरतलो आनी दुसऱ्यांक तो एमकोणान ज्या जगान जर एकदम त्रास जातले शासनाच्या शासनाक तांकां ते त्रास फावो जातले तर आयज भाव भयणीनो आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकुया देवाच्या उतरान रिगून रावया खरें देवाचें बोगसणें मागुया कित्याक भाव भयणीनो आमचो देव मोगाळ आमचो देव काकुतकार आमचो देव दयाळ पूण आमकां जाय ताणें आमचे पासत जेजू वरवीं कितें केलां तें त्या आमकां तेन्ना ते कळोन येतकूच आमी खरेपणी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितले खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलतले हांव तर आयज आमी खरे भाशेन देवाचें बोगसणें मागून ताच्या उतरान रिगून रावन तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आमी आयजतान सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता